एटलेटिको दे कोलकाता टीम पेजात बुधवारची मॅच जिखू येताली म्हूण एफसी गोवाचो मिडफिल्डर मंदार उलयता। ते मॅचीचो विचार सोडून आता चेन्नईन एफसी कडेन आयतारचे मॅचीचे तयारेक लागल्यात म्हूण मंदार आनी रोमियो प्रुडंटा कडेन उलयल्या। एफसी गोवाचे पार्टनर डीएसके बेनेली शोरूम आनी नव्या मोटरसायकलीच्या लॉन्च सुवाळ्याक परवरे दोगूय आयिल्ले। एफसी गोवाचो खेळ बरो, डिलय बरी मेळ्ळी म्हूण पुण्यातले डीएसकेचो चेअरमॅन शिरीष कुलकर्णी सांगता। कालची टिमूय स्ट्रॉंग आसली आनी आमी वेल प्रिपेर्ड आसले, म्हटल्यार आमकां पयलीं गोल पडलो आनी मातशे त्रास जाले, मात मागीर आमी कमबॅक केले आनी आमकां खूब गोल चुकले आनी ट्राय केल्ले आमी जिखपाक, मात ड्रॉ जाली। जिखपाक पॉसिबल आसलें की एकदां 10 मॅन जाल्ले न्हू, एवरी मॅच आमी जिखोवंकच ट्राय करता, म्हटल्यार मागीर रिजल्ट कितें जाता तो खेळ्या उपरांतूच। लास्ट इयर एक्सपिरियन्स पळयल्यार ती चेन्नई तितली हय, कित्याक फर्स्ट लेगाक आमी चेन्नई वांगडा खेळलेले, मात सेकंड लेगाक आमी चेन्नई बरी जिखलेले। सो ह्या वर्सा टीम डिफरंट आहा, चडशे प्लेयर आहा, मात दुसरे प्लेयर चडशे दुसरे न्यू प्लेयर हाडला तेंच्यांनी। गोंयचो क्रावडाचो एक फिलिंगूच दुसरें आहा, कित्याक सपोर्ट स्टार्ट जाता आमी वॉर्मिंग अप करतना तो सपोर्ट 90 मिनिट्स जावन बसून लोक चालूच आमकां बोबो मारता आनी आमकां सपोर्ट करता, हें एक व्हडलें आनी अशें लोकांनी आमकां सपोर्ट करचें अशें हांव मागता। टफ आसली मॅच कालची, टफ आसली गेम, बरी ती गेम। सो पूण बरें खेळ्ळे, पूण जिखपाची गेम आमी मातशे वी प्लेड टफ, सो बॅड लक, ड्रॉ, सो इट्स गुड फॉर अस। Now we are preparing against Chennai, not anyone, like only Chennai. So target is Chennai. So we will win that game, sure. डीएसके मोटर व्हील्स कंपनी पुण्याची, मात एफसी पुणे सिटी सोडून एफसी गोवा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक का म्हूण प्रुडंटान डीएसके मोटर व्हील्साच्या चेअरमॅनाक विचारले। आय थिंक ओव्हरऑल एक ऑपॉर्च्युनिटी पण होती आणि एफसी गोवा आय थिंक वेल चांगले खेळतात, मागच्या वर्षी पुण्यापेक्षा नक्कीच चांगले खेळले, बट अगेन नो डिस्क्रिमिनेशन, म्हणजे कुठं मला कॉन्ट्रोवर्सी नाही क्रिएट करायचे, पण पर्सनली एक लायकिंग असतं ठराविक फुटबॉल क्लबकडे। सो मोरलेस आय थिंक ऑटोमॅटिक एफसी गोवाकडे लायकिंग आलं आणि मग यावर्षी चांगली डील पण आमची झाली। सो आय थिंक इट्स लाईक एक सिनर्जी एकत्र आली आहे। प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि तुळशीदास च्यारी। दुसऱ्या आयएसएलान एटलेटिको दे कोलकाता कडेन एफसी गोवाची गेम 1-1 ड्रॉ जाली। यजमानांनी जीव तोडून खेळ केलो, तातूंत कॅप्टन लुसियोचो खूब मोठो वांटो। मिडफिल्डर लिओ मोरान ताचे कळाशेची छाप मॅचेर दवरली। म्हत्वाचो गोल मारून 1 पॉयंट जोडपाक आदार करपी गोंयचो तरणाटो किनन आल्मेदान दाखयल्ले अटॅकिंग टॅलंट हो गोंयकारांक सुखद धक्को। ब्राझीलचो हो आदलो कॅप्टन आणि वर्ल्ड कप जैतिवन लुसियो डिफेंडर आसून सुद्धा आपल्या अटॅकिंग खेळा खातीर जगभर फामाद आसा। आता 37 वर्साचो जावन सुद्धा अजूनही लुसियो आपल्या पयलींच्याच पॉवरफुल स्टायलीन खेळटा हे पळोवन एफसी गोवाच्या सपोर्टरांक बरे दिसले। Lucio, he wants a goal tonight, doesn't he? Oh, the crowd are roaring him on again. He's still in there. So is Ronaldo. About 40 seconds played. It's long. He's up there. Lucio was up. It was Lucio. We saw him rise. He's been determined to get a goal tonight. He's 6'4" and there he goes right at the back. It's a good climb. Well, he's unlucky. He will collect the award from Mr. Ashish Tiwari, Commercial and Accounts in Charge, Goa Branch. जर्सी नंबर 10 घालून फुटबॉल जग माथ्यार घेवपी व्हड ब्राझीलचे खेळगडे म्हणल्यार पेले आणि झिको, थंयचोच लिओ मोरा। एफसी गोवाच्या ह्या प्ले मेकरान एटीके कडेन आपली कुशळटाय दाखोवन सगळ्यांच्या काळजांत जागो केला। What about that from Leo Moore? Match from Vikram Salgaonkar, co-owner FC Goa for ₹21,000. He's a good player, Leo Moore, without doubt, and he wins the award for the swiftest moment. And that was not just the swiftest, it was the most skillful, it was the most sumptuous, it was the most watchable. कुंकळेचो 23 वर्साचो किनन आल्मेदा राईट बॅक सुवातेर खेळटाना डिफेन्सान काम करपाचे ध्येय दवरून ग्राउंडार देंवता, पूण ताणें एटीके कडेन म्हत्वाचो गोल करून आपले अटॅकिंग कौशल्य दाखोवन गोंयकारांक सुखाचो धक्को दिलो। We have
have a very special award, the ISL Emerging Player Award. And today's emerging player is Keenan Almeida. He will be presented with a check of rupees 25,000 by Mr. Gaurav Gala. head of Bureau report, content Prudent. task force. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.